गेल्या वर्साच्या शिरगांव जात्रेक जाल्ल्या चेंगराचेंगरे खातीर गेल्या वर्सा जो निर्णय घेतलेलो की फक्त धोणांक जात्रा आसतली तो निर्णय बदललो गेला। या वर्सा सगळ्यांक जात्रेक येवपाक मेळटले। शिरगांव हांगा फामाद श्री लयराई जात्रेची तयारी जोरान चालू आसा। देवस्थान समितीन भाविकांक सुरक्षीत आणि श्रद्धेन भाग घेवचे अशें आव्हान केला। नमस्कार, हांव देवस्थान लयराई देवस्थानचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर उलयतां। एक्चुअली ही एक गैरसमजुतीन प्रचार जाल्लो आसा, अशें कांय ना। आमी परत हें केलां, कितें सांगलां लोकांक, पब्लीश केलां। इवन आमी जेन्ना प्रेस फाटल्या दिसांनी घेतलेलो पळय न्हू, 15 तारखेक मार्चाची रिगार्डींग धोणाची मिटींग घेतलेली जेन्ना, तेन्ना आमी पब्लिकान जेन्ना इन प्रेझन्स ऑफ मामलेदार आणि PI असले त्यांच्या उजरान सुद्दां आमी सांगलां कितें सगळ्या लोकांनी जात्रेक येवचें। वर्ष पद्दती प्रमाणे ज्या प्रमाणे आज पासून लोक येतात जात्रेक, त्याच प्रमाणे सगळ्या लोकांनी येवचें। सगळ्या लोकांनी तेचो देवीचो आशिर्वाद घेवचो। कोणाकूच बंधन ना, कोणी येवपाचें ना अशें आमी केन्नाच म्हणूंक ना। कित्याक आमी फक्त सांगलां कितें आपापणाची मातशी काळजी घेवपाची। कित्याक झुंज जाले आनी कितें जालें, हें कित्याक जालें की गेल्या वर्सा जी घटना घडली, दुर्दैवी घटना जाली, त्या पार्श्वभुमीचेर अनेक विचार जाले। मागीर त्या विचारांसून कांय गोश्टीन एक प्रचार जालो तो कितें बाकीचे धोणा शिवाय आनी कोणी येवपाचें ना। तशें कांय ना, धोणांनी येवपाचें, धोणाचे फॅमिलीनी येवपाचें आणि पब्लिकान बाकीचे डेवोटीज आहा पळय भक्तगण सगळ्यांनी येवपाचें। फक्त तेंच्यांनी कितें करपाचें की धोण आसा पळय न्हू, तेंच्या ते धोण आसा तांकां एक अलिप्त दवरपाचें आणि आपण बाकीच्या लोकांनी अलिप्त रावपाचें आणि सगळ्यांनी देवीचो आशिर्वाद घेवपाचो, देवीचें दर्शन घेवपाचें वर्ष पद्दती प्रमाणे। आणि सगळ्यांक हांव कळकळीचें आवाहन करता की सगळ्यांनी धोणांनी, सगळ्या लोकांनी, सगळ्या भाविकांनी ह्या देवी जात्रेक, हे 2026चे जात्रेक सगळ्या लोकांनी येवचें। आणि ह्या माध्यमांतसून आनी एक विनंती करता हांव कितें की ज्यो भाविकांक जावं भक्तगण जावं धोण कोण आसा पळय न्ही, तेंच्यांनी जेंकां देवीक व्होटी भरपाची आसा न्हू, ती जात्रे दिसा रावच्यो न्हू, जात्रे पयलींच भरची। इवन वर्ष हेच्या प्रमाणे आमच्या वैशाख शुद्ध प्रतिपदे पासून चालू करपाच्यो आणि तेंच्यांनी ती व्होटी म्हणजे मागीर जात्रे दिसा गर्दी जावची ना। आणि एक वेळ कितें आसा की आमी गर्दी असल्या कारणान सिस्टम मॅनेजमेंट केल्या कारणान आमी त्यो व्होट्यो आंगोवपाक बी रावचे ना। फक्त नवीन धोणाच्यो सोडल्यो जाल्यार, नाल्यार आमी फक्त घेतले। पूण जर पयलीं येवन वेवस्थीत तेंचें सांगणें करपाक मेळटलें आनी तांकां देवदर्शनूय बऱ्या पैकी जातलें। व्होट्यो जात्रे पयलीं वयच्यो। तिसरी गोश्ट कितें आहा की लोकांनी कोणीच भाविकांनी आमी हेच्या पयलीं आवाहन केल्लें आसा आनी पेपरारूय दिल्लें आसा आनी एक आमी थंयसर आमच्या होमखाणा कडेन बोर्डय लायल्ले आसा, कोणीच न्ही देवीक भारे हाडपाचें न्हू। आमी देवीक होमखाणाक लांकडां आसा पळय न्हू, ते कावळ्या रानांतसून परंपरे प्रमाणे पुर्वजांनी जें कितें घालून दिलां आसूं त्या प्रमाणे कावळ्या रानांतसून लांकडां हाडटा। देवस्थान सगळे वेव्हार करता तो आणि होमखाणी हे बाकीचो वेव्हार करता। म्हणून लांकडां आमी कावळ्या रानांतसून हाडटा देवस्थान। तेन्ना कोणीच होमखाणाक लांकडां हाडच्यो न्हू, ही म्हजी एक लोकांक सगळ्या भाविकांक विनंती आसा आणि आमकां सहकार्य करचें। म्हणून परत एकदां सांगता की सगळ्या लोकांनी जात्रेक येवचें, शिस्त पाळची, संयम पाळचो आणि सगळे देवस्थानाक आणि सरकारी शासनाकूय बी सहकार्य कर अशें हांव विनंती करता। या वर्सा सुमार 7000 धोण कार्ड तयार केल्यात आणि 20,000 धोणांनी आपलो अर्ज मेळयल्लो आसा। वेळ नसल्यान सगळ्यांक कार्डां वाटप शक्य जावना, पूण जात्रे उपरांत देखीक कार्डां वाटली वतली। सुरक्षेची कडक वेवस्था केल्ली आसा। एकूण 92 CCTV कॅमेरा बसयल्ले आसात। भाविकांक आणि धोणाक वेगळे रांग केल्ले आसात। मंदिर ते तळी मेरेन कसलेच स्टॉल लागचे ना, फक्त 9 दुकानांक परमिशन आसा। खावपा पिवपाची वेवस्था केल्ली आसा। सुमारे 100 स्वयंसेवक पुलीस आसतले। लयराई जात्रेक सगळ्यांनी येवचें आणि दर्शन घेवचें। तुम्ही पळयतात GNH। दानी दानी में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दानी दानी में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु। अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।